नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। शिक्षण माध्यमावेल्यान सरकाराचेर टिका केल्ल्यान विष्णू कला अकादमी आनी ESG वेल्यान देंवयलो। विष्णू म्हणटा कापासदाद आसल्यार भाजपांतल्यानय काडा। गोंयच्या वेंचणूक यंत्रणेन सुरू केली लोकसभा वेंचणुकेची तयारी। पहिलेच फावट नन ऑफ द अबाव पर्याया सयत मतदान मशीना। 1623 केंद्रांनी मतदान। रांदपाचो गॅस विकपी देशभरांतल्या डिलरांचो बेमुजत संप घेतलो फाटीं। डिलरांच्या मागण्यांत लक्ष घालूंक समिती नेमपाचे तेल मंत्रालयाचें उतर। विरोधकांक पब्लिसिटी दितना मीडिया अक्कल वापरिना म्हूण मुख्यमंत्र्यान इन्सुलतार केल्ल्यान राजकारणी आनी पत्रकार चाळवले। गुजान केलो निषेध। मुख्यमंत्र्यान मागची माफी। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या रक्तांत लोकशाय अजिबात ना। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो ज्येष्ठ फुडारी उदय भेंब्रेची खर टिका। मोडा मेरेन ताणचे न्ही, पर्रीकाराक सल्लो। आणि टॅक्सी धंद्यात भायले टॅक्सीवाले घुसले म्हूण टॅक्सीवाले संपार। एके वटेन रशियन, दुसरे वटेन कॉल सर्व्हिसीन बिझनेस काबार। रस्तो आडायल्ल्यान पेडण्यां वातावरण तापलें। खबर विस्तारान। आमदार विष्णू वाघाक कला अकादमी आनी ESG वेल्यान काडलो। ताचे जाग्यार दयानंद मांद्रेकाराक कला अकादमीचो अध्यक्ष जाल्यार दामू नायकाक ESGचो उपाध्यक्ष केला। सरकाराच्या माध्यम भास धोरणा आड आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्यान सरकाराक कोत्र गेलें अशें विष्णू म्हणटा। मात आपूण वोगी रावचो ना। सरकारा आड आंदोलन चालूच दवरतलो। कापासदाद आसल्यार भाजपान आपल्याक पक्षांतल्यान काडून उडोवचो म्हूण विष्णून परत आव्हान दिलां। एक ना एक दीस हे जावपाचेच आशिल्ले, पूण ते नेमके केन्ना जातले ते स्पष्ट नाशिल्ले। निमणे विष्णू वाघाक कला अकादमीच्या अध्यक्ष पदावेल्यान देंवयलो। ताचे ESGचे उपाध्यक्ष पदय सरकारान काडून घेतले। सरकारान रावन BJPचेरच टिका करून सरकाराक आव्हान दिवंक लागिल्ल्यान भाजपाक विष्णू सरकारी पदांचेर पेलवलो ना। हांगा पळयत जाल्यार अशें जालां की म्हज्या स्वताच्या पक्षा कडल्यान कसलेंच नैतीक बळ किंवा धीर हो म्हाका मेळूना। ऑर्डर चिंताजनक आसा। पर्रीकार सरकाराचो कारभार कितें ते दाखयताना विष्णून BJPक कला दाखयली। हेच काय ते परिवर्तन, हेच काय ते परिवर्तन जिथे गुन्हेगारां अभयदान, बिन दिक्कत होते पाठ राखण हल्लेखोरांची। पाहून असले कमजोर नेते अशा सरकारची लाज वाटते। विष्णू सरकारा आड माध्यम भास आंदोलनात ऍक्टिव्ह झाला। पूण केन्ना आमकां कळोवन चुकलें ना की काळी टिशर्ट घालप्याच्या मनान सुद्दां काळेच आवडलं आनी मागीर सगळें घुटणसाव करून पर्रीकार हे धोरण जाहीर केलां। आणि हो विष्णूचो फायनल स्ट्रोक। निमणे सरकारान विष्णू वाघाक दिल्ली पदाक काडून घेतली। विष्णू म्हणटा कांयच फरक पडना। मनोहर पर्रीकाराक जर दिसता आसत की म्हाका खुर्ची दिवन वा म्हजी खुर्ची काडून ताणें व्हडलें कितें केलें आसत जाल्यार तेजी गैरसमजूत लोक ताका दोळो दाखयतले। हे बाकीचे जे कणाहीन लोक आसात तांकां बरोबर घेवन तो सरकार चलयतलो अशी ताची कल्पना आसत जाल्यार चलूनी। पूण तुमी आतां आंदोलनात सक्रीय जातले काय? हांव आंदोलना पयर देंवलो न्ही, हांवें ऐलान केलो, म्हजो एल्गार जालो आंदोलनाचो। हांव आतां फाटीं सरचो ना। जें दिगंबर काम तीग केल्लें आमी तेंच मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतींत करतले। पक्षाचे म्हाका आतां कांय सोयर सुद्दां ना। आतां जर म्हाका हेंय काडून जर ते पक्षान दवरता आसत जाल्यार स्वताच्या तोंडान ते स्वताच्या तोंडाक काळें फासतात। अजाप म्हणल्यार विष्णूचे पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वावुरताले। केन्ना निर्णय त्या बैठकीत ठरल्या, आमदारां विचारून कितें पार्टीन निर्णय घेतला, ती परंपराच ना त्या पक्षान। हो पक्ष डेमोक्रेसीच मानिना। 4 जाण ठरयता ती तांची डेमोक्रेसी। BJP इज नो डिफरंट। At least Congress was better in some respects. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरेन लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। पहिलेच फावट नन ऑफ द अबाव म्हणल्यार हातूंतलो कोणूच नाका हो नकारार्थी मत मारपाचो अधिकार मतदारांक मशिनाचेर आसतलो। वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या प्रशिक्षणाक सुरवात जाल्या। गोंयभर 16
23 मतदार केंद्रांनी मतदान जातलें। तातूंतली संवेदनशील केंद्रांची वळेरी तयार केल्या। वेंचणुकेक देंविल्लो एकूय उमेदवार पसंत नासल्यार हे फावट मतदार कोणूच नाका म्हूण मतदान यंत्राचेर स्पश्ट करपाक शकतले। नॉन ऑफ द अबाव म्हळ्यार नोटा बटन मतदान यंत्राचेर आसतलो। एकूय उमेदवार वा पक्ष पसंत नासल्यार नोटाचो वापर करून मतदार आपलो निशेध उक्तावंक शकतात। हाचेर जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती प्रुडंटा कडेन उलयलो। जर समज जे कॅन्डिडेट्स थंय उबे राविल्ले आसा ते कॅन्डिडेट एकटोय तुमकां मान्य नासलो जाल्यार तो नोटा म्हणटा तो बटन दामपाचो। मामलेदार, जोड मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांक वेंचणुके खातीर प्रशिक्षण दिलां। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतली संवेदनशील मतदान केंद्रांय वेंचणूक आयोगान निश्चित केल्यांत। एसिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जे एसिस्टंट टू आरओ म्हणजे रिटर्निंग ऑफिसर जो आसतलो ताका एसिस्टंट्स अशें म्हणून ते काम करतले। ते आतां तांची कॅटेगरी आसा तातूंत सादारण प्रत्येक मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, BDOs अशी स्टाफ तातूंत भितर आसा। 1623 पोलिंग बूथ आसात सगळे नॉर्थ आनी साऊथ मेळून आनी ह्या सगळ्या पोलिंग बुथाचेर इलेक्शन जातली। काही पॉकेट्स धाकटे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी बारीक खंयची पॉकेट्स पळय आसात ती सेन्सिटीव किंवा हायपर सेन्सिटीव अशी म्हणून आमी आयडेंटिफाय केली आसा। ती सादारण 50 ते 60च्या दरम्यान येतात। वेंचणूक आयोगान वेंचणुके खातीर नीम लश्करी दळाच्यो 35 कंपन्यो मागिल्ल्यो, पूण आयोगाच्या अदमासा प्रमाण फक्त 10 ते 15 मेळूंक शकतात। फाटले असेंब्ली इलेक्शन आमकां 35 पॅरामिलिटरी फोर्सीसचे कंपनीज दिल्ल्यो, पूण ह्या फावटी आमी एटलीस्ट 5 किंवा 10 तरी कंपनीज मेळटल्यो अशें म्हणून एक्सपेक्टेशन करतात। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। रांदपाचो LPG गॅस विकपी देशभरांतले डिलरांनी बेमुजत संप सोमारा रातीं उसरां फाटीं घेतलो। मंगळारा 25 फेब्रुवारी सावन ते बेमुजत संपार वचपाचे आशिल्ले। गॅस वितरणात शिस्त हाडपा खातीर नवें धोरण पेट्रोलियम कंपन्यांनी चालीक लायिल्ल्यान LPG डिस्ट्रिब्युटर्स चाळवल्ले। डिलरांच्या मागण्यांत लक्ष घालूंक समिती नेमपाचें तेल मंत्रालयान उतर दिल्ल्यान हो संप फाटीं घेतला। फाल्याच्या स्ट्रायकाचे बद्दल आमकां आतां सांजची एक ईमेल येयली आमच्या ऑल इंडिया फेडरेशनची की IOCL हेड ऑफिसान एक मीटिंग जाली। थंय ऑल द 3 ऑयल कंपनीज भारत गॅस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि IOCL इंडियन ऑयल कंपनी हे तिगांचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्स आणि इनडेफिनेट स्ट्रायका बद्दल एक मीटिंग घेतली आणि त्या मीटिंगेन त्यांच्यानी हे आश्वासन दिला की एक कमिटी फॉर्म केली जातली, सिनियर कमिटी ऑयल इंडस्ट्रीची रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि फाल्यां सांज पर्यंत ती कमिटी फॉर्म करून आमचे जे कितें ग्रीवियन्स आहात रिगार्डिंग मार्केटिंग डिसिप्लिनरी गायडलायन्स 2014 त्याच्या बद्दल ते ग्रीवियन्स परत ते पळयतले तेतून आणि त्याचो रिपोर्ट ती कमिटी 31 मार्च 2014 पर्यंत ती कमिटी त्याचो रिपोर्ट दितली। आणि एक आश्वासन दिल्ले आसा, पॉझिटिव्ह आश्वासन दिल्ले आसा। स्ट्रायकचो जो कॉल दिल्लो तो माघार घेतलेलो आसा। तो फाल्यां पासून नॉर्मल ऑपरेशन्सूच ऑन उरतले, सगळे एजन्सीज ओपन आसतले, सगळे नॉर्मल ऑपरेशन्स नेहमी प्रमाणे ऑन आसतले। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।